Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. So, फाल्याच्यान आमी Director of Higher Education एक common platform available केला for all the colleges, जे government colleges as well as जे aided colleges आसा, जे BA, BSc, BCom, BA, BEd, BSc, BEd, LLB, Music, Agriculture, then LLB ह्या कोर्सेसांक जे courses offer करतात under the DHE administrative control, त्या कॉलेजीन आमी DHEन एक common platform दिला wherein जे स्टुडंट ह्या कॉलेजींनी एडमिशन घेवपाक सोदता त्या भुरग्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून ऑनलायन एप्लिकेशन एप्लाय करा. सो मॅक्सिमम एक स्टुडंट दोनच कॉलेजीन एप्लाय करपाक मेळटा, थर्ड कॉलेजीन ताका एप्लाय करपाक मेळपाना. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स सगळ्या कॉलेजींनी आतां जे एकाडेमीक प्रोसेस आसा न्ही ते सगळे डिजिटलायज जातले. डॉक्युमेंट आमी आसा पळय ते आमी अपलोड करपाक भुरग्यांक ऑप्शन दिला. पयलीं म्हणजे तांचो एक फोटो आसपाक जाय मॅन्डेटरी, तांची सिग्नेचर, ती सिग्नेचर आनी तांच्यांनी फोटो इट हॅज टू बी प्रोफेशनल फोटो प्लस तेजी 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेट 12 दॅट इज मॅन्डेटरी. म्हणजे ही ताका गोश्ट त्या कडेन आसपाकूच जाय. आणि जर तो भुरगो रिजर्वेशन कॅटेगरींतले ना, ST, SC, OBC किंवा फिजिकली हँडिकॅप, त्या स्टुडंटाक कंपल्सरी आसा की ताणें तो ती सर्टिफिकेट इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करपाक जाय मॅन्डेटरी. कशें घडलें तांकां एडमिशन जालें का ना तें? न्ही, आतां एडमिशन तेंच्यांनी जशें एप्लिकेशन सबमीट जालें की 23 तारखे नंतर प्रत्येक कॉलेज विल टेक अ टायम की ती मॅरिट लिस्ट जनरेट करपाक, आणि ते जाल्या नंतर दे वील 29 तारखेक प्रत्येक कॉलेज आपली वेबसायटीचेरूय घालतले मॅरिट लिस्ट, प्लस त्या भुरग्यांक लॉगीन जावपाक जाय परत, आणि त्या पोर्टलाचेर वचून चेक करपाक जाय की ज्या ते 2 कॉलेजीन तेणी अप्लाय केल्ले त्या कॉलेजीन ते मॅरिट लिस्टान नांव आसा काय ना.